दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. दोन दुतांक मा दोन सोबे मुखार हाडटूच याज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुसलेम शार भरला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. प्रतिपाळ करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय, पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकावळून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी तांचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणे दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचे आमी गोवाय आसां आनी देवान आपलो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. सोम्याचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पूर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोप्यांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचे काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोरशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात दवरता. बऱ्या मनशांक उपद्रे कश्ट बारी ओडचोतात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निबारता. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातार जुवावान आपल्या शिसांक म्हणलें, जो वयर थावन येता तो सगळ्या वन व्हरतो. जो पृथ्वीवेलो उपजोता तो पृथ्वीचो आनी ताचे उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गार थावन येता तो सगळ्या वन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सोतेवंत म्हूण रुजू करता, कित्याक
जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर बावाट दवरता ताचे सवय सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोड. पुताचेर बावाट दवरतात तांचे सवे सासनीक जिवीत आसा. जुवांव 3:36. नियाळाक आदार. सांत तेरेजा कोलकाताची एक दीस एका बंद आसलेल्या घरांत भितर सरता. एक जाणटो मनीस रावतालो. ताणें सगळें सोडून दिल्लें आनी आपले दीस मेजून सारतालो. सांत तेरेजा ताचो बावाट जागो करता. एक नवो जिविताचो दिवो ताचे सवें पेटयता आनी जेजूचेर बावाट दवरून जिवीत जिवंक वाट दाखयता. दोन दुतांक आनी पेद्रूक परम यज्ञिकांनी शिकवून पाठयण्या जावन शिटकायले आनी तांणी जबाब दिलो, मनशाची आज्ञा न्हय पूण देवाची आज्ञा पाळूंक जाय. जेजूक पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलूंक पातकांचे बोगसणे दिवंक देवान ताका वयर उबारलो. देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक पवित्र आत्मो दिला. जुवांव म्हणटा, जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता आनी देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. आमच्या जिवितांत आमी जेजूचेर बावाट दवरूंक गरजेचें. तो सासनीक जिवीत दितलो. शारोती देवान मागलोलो. देवान पाठयलोलो कित्याक बाप ताचो मोग करता आनी सगल्यो वस्तू देवान ताच्या हातान घातल्यात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी जेजूचेर बावाट दवरून सासनीक जिवीत जोडून घेवया.